आयज आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन ओरिस्ट आयज बाब चेचिल आलेमो हो आयज भितर सरला. तो जावन आसा एक्स चीफ मिनिस्टर गोंयचो. जेन्ना चेचिलाक हांवें म्हाज्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन आपयलो तेन्ना हांवें सांगलें चेचिलाक, चेचिल तूं आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन तो प्रेसिडेंट जाव. पण चेचिलान म्हणलें ना, आपणाक प्रेसिडेंट जावपाची गरज ना आनी हांव प्रेसिडेंट जायना. पूण चेचिलाच्या मनान म्हणटा तें इतलेंच का आहा की गोंयचें काम करप. आज म्हजे फाटल्यान जो बारीक समाज लोक आसा त्या लोकांचेर म्हाका फेथ आसा आनी त्या प्रमाणे आमी ही पार्टी स्ट्रॉंग करतले आनी हे पार्टीचेर समज आमची हायकमांड जे कितें सांगता तेजेर आमी चलतले. जेन्ना तरी तेमी 7 सीट दिली 7 सीट हाडपाचे चयतले आनी 35 व 40 सीट दिली थिंगाय आमी सगळे कडेन झगडटले. आनी हांव म्हणून सोदतां आनीक हांव एकूच सांगूंक सोदतां तुमकां सगळ्यांक, म्हाका बाणावलीच्या लोकांचेर विश्वास आसा. बेनावलीच्या लोकांक हांवें काल सायन्साक थोडे जाणां आमचे पंचायत लेवलाचेर आमचो पंचायत सरपंच रेमी बाणावलीचो हे सगळे पंचायत लेवलाचेर थोडे जाण फोन केले ते प्रमाणे आतां आसतले. जे कोण सांगताले ती ना ती पार्टी स्ट्रॉंग जातली आनी म्हाका सारको विश्वास आहा लोकांचेर. लोक चर्चिल म्हटलो कितें जाणा चर्चिल बराबर लोक येतलो. तो बरो सपोर्ट आहा म्हणटा तो एक करताली, एक जाले. आमकां म्हणटा तो करताली कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमकां सपोर्ट आहा म्हणटा तो नुवें सपोर्ट आहा. ते भाशेन आमगेली नाविली आहा. म्हणजे हे भाशेन आमची सिटां जे आमकां सपोर्ट बरो आहा आनी वेर वी कॅन वीन थिंगा आमी घालतले. सांगे आहा. We an alliance we contested 7 seats. In In future also we are trying to materialize with 7 seats. Seats can be interchanged. The same seat which were we contested, it will be not there. 3 days. Mr. Pawar has talked to Mrs. Gandhi also. Mr. Pawar has talked to Digvijay ji also.